नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले लिजांचेर मायनिंग करपाक कॉन्ट्रात अधिकार खण खात्याक खांडेपारकार समिती गुटलायली। मायनिंग डंपाचे प्लॉटांक शुल्क घेवन दितले सनद। सरकार ओबीसींक दिता 27% आरक्षण, प्रक्रिया सुरू। हे अर्थीक वर्सा आरक्षण पडटले जाग्यार। सरकाराची पंचायतीं खातीर दरेकी 1 कोटीची येवजण। कांपाला वेले डान्स बार केशीन शॉकात करपी गजाली उक्ताडार। सपाचे आमदार आनी हेरांनी चलयांक हाडिल्ली दिल्ली सावन एजंट फरार। महापालिकेची हॉटेलाक नोटीस। रुपया डॉलराक पावलो 68 वयर। सेन्सेक्स 17,500चेर। भांगरान केले 34,000 पार। डिझेलय वाडटले 3 रुपयांनी। आणि शेक धोरण पास। शेकवाल्यांक 3 वर्साचे लायसन। सरकारी जमनीर 350 शेक। शेकवाले म्हणटात वर्साचेच लायसन बरे, कोर्टान वतले। मुख्यमंत्री म्हणटात खुशाल वचात। खबरो विस्तारान। स्टॅम्प ड्युटी भरल्या ते लीज मायनिंगाक उक्ते करपाक मिनेरा कडल्यान कॉन्ट्रात जातलो। तशेंच लिजांचे निलंबन फाटी घेवपाचो अधिकारय सरकारान खण खात्याक दिला। खांडेपारकार समिती सरकारान गुटलायली। मायनिंग डंपाचे सुवातीक सरकार सनद दितलो। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयतालो। सरकारान पंचायतींनी उदरगतीक दरेकी 1 कोटी दिवपाची येवजणय केल्या। ते शिवाय ओबीसींक 27% आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू केल्या। लिजीस जे आमी नोटीस दिवन प्रायमरी अप्रुवल दिवन ज्यांचे पैसे घेतलेले तांच्यो लिजीस सायन करपाचो अधिकार सरकारान डायरेक्शन परत डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजीक दिल्लो आहा। आय हॅव ऑल्सो डायरेक्टेड दॅट दे शूड रिलॅक्स द अर्लियर बॅन ऑफ द गव्हर्मेंट टू दॅट पर्टिक्युलर लीज. ऑपरेशन ऑफ एक्चुअल मायन will depend on Supreme Court order. These mines can be operated within the legal limits. There are more. We are studying more. RMS Khandeparkar committee dissolved केली गेल्या. This is policy for regulating the mining dumps encroach upon government and private lands and related issues. For private, the value comes to 122 rupees per square meter. Government will confiscate it if you don't apply. हिशोबान जर सप्टेंबर ऑक्टोबर भितर कोर्टाचो डिसिजन जाल्यार नोव्हेंबर डिसेंबरान एक्चुअल फिजिकल एक्सपोर्ट विल स्टार्ट. सरकारान पंचायती खातीर मुळावे सुविधा उदरगत येवजणी केल्या. प्रत्येक पंचायतीक 4 वर्सां खातीर 1 कोटीचे अनुदान मेळटले. जीएमसी, भलायकी खाते आनी IPHBतले 198 ड वर्ग कर्मचाऱ्यांक नियमित करतले. सरकारान आमकां 35 कोटी मंजूर केले. तातूंत दर वर्सा 20-20 कोटीची भर घालची आनी फुडल्या 4 वर्षांत सगळे 190 पंचायतींक 1-1 कोटी दिवन 5 वर्सां पयलीं पासून 10, 12, 13 वर्सां वावुरलेले 198 नंबर ऑफ क्लास 4 स्टाफ आसलो. गव्हर्मेंटान हे पोस्ट क्रिएट केल्यात 198 आनी जे क्रिएट केल्यात ते तांकांच एकोमोडेट करपाक. म्हणजे केन्ना केन्ना दोतोराचेर प्रायवेट प्रॅक्टीस करणाऱ्याचेर हात उखलप, मोडतोड जावप अशें जें आसा तांकां एक प्रोटेक्शन दिणारे बिल येणाऱ्या विधानसभेत येतले. मंत्रिमंडळान संमती दिली आज. ओबीसींक 27% आरक्षणाची गजाल ह्या अर्थीक वर्सा म्हणल्यार जाग्यार पडटली अशें समाज कल्याण मंत्री म्हणटा. 31 ऑक्टोबर 2013 एक हांगा लास्ट आमची यादी जी आसा मतदाराची जावं हेजी समाजाची ती एकदम ताजो अहवाल तयार जातलो आनी 1 ते 15 नोव्हेंबरच्या मदीं ह्या सगळे हेजेर मंत्रिमंडळ बैठकीत ताजेर चर्चा जातली. येत्या वित्तीय वर्सा भितर फायनान्शियल इयरा भितर म्हणजे मार्च पर्यंत 27% जे आसा ते ओबीसी घटकाक मेळटले. हांवें हावजां उतर दिल्लें आसा. ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार प्रुडंटा खातीर. कांपाला वेले डान्स बार केशीन आनीकय कांय शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात. रंगे हात धरल्यात ते 6 आरोपी मदलो उत्तर प्रदेशातलो समाजवादी पक्षाचो आमदार महेंद्र कुमार सिंग आनी हेरांनी मेळून 6 चलयांक दिल्ली सावन येतना हाडिल्ली. हे चलया कडेन तांची गाठभेट करपी एजंट बलदेव राज. धाडी वेळार ताणें फुज्यो काडल्यो.
इतले मजगती पणजे महापालिकेन विवा गोवा हॉटेलान 5वो मजलो बेकायदेशीर काढला म्हणून नोटीस काढल्या. उत्तर प्रदेशचो मुख्यमंत्री अखिलेश यादवान महेंद्र सिंगाक निलंबित केला. कांपाल वाठारांतल्या विवा गोवा ह्या हॉटेलान डान्स करपी चलयो दिल्लींतल्यान खासा गोंयांत हाडिल्ल्यो ही गजाल पुलीस चौकशेन उक्ताडार आयल्या. बलदेव राज ह्या दिल्लीच्या मध्यस्थान ह्या चलयांक गोंयांत हाडिल्ल्यो. पुलिसांनी धाड घाली तेन्ना ह्या बलदेव राजान कूस मारली. समाजवादी पक्षाचो आमदार महेंद्र कुमार सिंग आनी ताचे 5 सांगाती 24 ऑगस्टाक गोंयांत आयिल्ले अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या. इतले मजगती समाजवादी पक्षान आमदार महेंद्र कुमार सिंगाक पक्षांतल्यान निलंबित केला. मुजरा चलपी विवा गोवा हॉटेलाची 5वी माळीच बेकायदेशीर आशिल्ली अशी माहिती उक्ताडार आयिल्ल्यान पणजे महापालिकेन हॉटेलाक शो कॉज नोटीस दिल्या. It was found that the open terrace had been converted into 2 rooms. Both rooms were furnished with beds as well as air conditioned. There were 2 attached toilets to these rooms. This has been recorded. We will issue a show cause to the owner of the premises for this illegal extension on the terrace. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. रुपया पावलो डॉलराक 68 वयर. सेन्सेक्स 17,500 मेरेन गडगडलो. भांगरान 10 ग्रामाक 34,000 पार केले. फाटले 2 म्हयन्या सावन चालू जाल्ली रुपयाची घसरण बुधवाराय सरकारा कडेन आटापा आयली ना. हे फाटभुंयेर डिझेलय लिटराक 3 रुपया वाडटले म्हूण खबर पातळ्ळ्या. 1-2 दिसान रुपया 70 गाठतलो म्हूण जाणकार भंय उक्तायतात. रुपयाचे मोल देऊन डॉलराक 68 रुपया इतले सकयल पावला. विदेशी गुंतवणूकदार व्हडा प्रमाणान शेअर्स विकपाचो दुबाव आशिल्ल्यान बुधवारा शेअर्स सामके पडले. They are helpless before the forces of the market, and the result is that the market is behaving pretty much as it like. भांगराची दर मात वाडत आसा. 10 ग्रॅमाक 34,100 रुपया असो दर बुधवारा आशिल्लो. रुपयाचे मोल देविल्ल्यान भांगराचो दर वाडलो. इतले मजगती डिझेलाचे दर लिटरा फाटल्यान 3 रुपयांनी वाडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या सप्तकान लोकसभा अधिवेशन सोंपल्या उपरांत डिझेलाची ही दर वाड जावं येता. रुपयाचे मोल देविल्ल्यान सबसिडीचे बिल वाडत चल्ला. डिझेलाची दर वाडपाची शक्यताय तेल कंपन्यांनी ह्या आदींच उक्तायल्या. एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन हम जो हर महीने 50 पैसे के करीब बढ़ाते हैं प्राइस, वो हम कंटिन्यू रखेंगे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.